प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमचो विषय आसा देवाचे रोचणे सोवें सोंबून जोडून आनी ती सांबाळून बोरबोश्यान जिविताची यात्रा करूया। मान्यवंत आग्नेलाक पर्यावरणाचो खूप मोग आसलो। आता निसंतन करतात तशे ह्या काळार करिनासले। तरी आसतना तो झाडां पेडांची अपुरबाय करतालो, कित्याक ती सगळी देवाची रोचना म्हूण मानतालो आनी दुसऱ्यांकूय शिकयतालो। ताका देवाचे रोचणे कडेपर्यंत संबंध आसलो म्हूण आमच्यान समजून येता। देवान सगळी सृष्टी रचली आनी आपले कार्य देवाक बरें दिसले। उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो। मनशाक देवान आपले रचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली। ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचणे सोवें सोंबून जोडून तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया। तेच भाशेन रोचणेचो सांबाळ करूंक फुडें सरलोल्या राखणदारांक थीरपण, काळजी आनी कुरपेचें बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया। Tutti coloro amche daron takabakaruya Sorves pora vokaria takagimasuya Tutti coloro amche daron takabakaruya Aki pritu soglo Raja Adadasa
sus porvos, por cordorie, tanis kulunargia. Sorbes fora mukaria, takadin vasuya, kautir koro, amche taron, takavakanuya. Sorbes fora mukaria, takadin vasuya, kautir koro, amche taron, takavakanuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय देवाचे रोजने सवे सोंबोवन जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बरवशान जिविताची यात्रा करूया. देवान सगली सृश्टी रोचली आनी आपलें कार्य देवाक बरें दिसलें. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचलो. मनशाक देवान आपले रोचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. आयच्या मिसांत ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचने सवे सोंबोवन जोडून तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रोचनेचो सांबाळ करूंक फुडें सरलेले राखणदारांक थीरपण, काळजी आनी कृपेचें बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते कोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. हांव पातकी सोत्र्या देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासवत भाग्यून सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोद पदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोद पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयता. तुज्या पोरचेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोळी मेजूंक जाय.
7 पावटी 7 वर्सां. अशें 7 पावटी वर्साची 7 सातोळी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देशांत तुमी तुरतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजाच्या बाटाविटांत आनी आपआपल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमचिनात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किल्लो त्या लुंगची नात, भेंडूंक नासलोल्या दाखविलाची फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां भाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आपआपल्या पुर्वजाच्या भाटाविटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करता जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेता जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळलें वरोस दवरून विक्रेचे दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितल्यो दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दर दिवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलें पीक विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी भेन दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुमकां वाखाणो देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणो. आनी एकदां म्हणुया. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रितुमेर तुज्या वाट्यो ओळखतल्यो. तूं एकलोच सर्वणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मरगटूं संतोसाची गितां गावून, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटीत करताय, निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमनीन आमकां आपली पीक दिल्या. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. शुभोत्तमान सगळीं उबी रावया. Sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यांत. Sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora, sui sorves fora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून परम यादनिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो.
ताचे भोंवतणी आडो घालो, तातूंत घाण्याक आनी एक कोलंबी कातयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुळवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुळवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयले पावटी वन ओदीक, आनी तांणी तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतोले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुळवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भोस करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या सोदीचो फातर. हे सोरेस्परानूच घडोवन हाडलां, तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटोच देवाचें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आकारे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या मायपाय बाब भयणीनो आनी भुरग्यांनो, तुमच्या घरांनी तुमी फळांची व भाजयेची झाडां रोयलेलीं आसतलीं. आनी जेन्ना आमी भाजयेची वो रोयता, आमी घरांत रोयतात, बी हाडटात आमी, आनी बी हाडून आमी ते मातयेंत घालतात आनी मातयेंत घालून बरे भाशेन ताची देखभाल आमी करतात, तांकां उदक दितात आनी तें झाड व्हडलें जातोच जोरी तर ताका कीड वा कितें लागलें जाल्यार आमी ताची सेवा करता. आनी अशें आमी जायती ताची सेवा करून एक आशा आमच्या जिवितान आसा, जें आमी ते भाजयेचे बी लायला, ते भाजयेचे बिया वरवीं ते व्हड जातकूच आमकां ताची फळां मेळटलीं म्हूण ही आशा आमी घेवन रावता. आनी बरे भाशेन आमी जर ताची सेवा केली, बरे भाशेन ताचो कुयदाद घेयलो जाल्यार ते आमकां फळ मेळटा. आनी आमच्या जिवितांत अशेंच करूंक आयच्या ह्या नोवेनाच्या विशयांत आमकां सांगता, देवाचे रोचने सोवें सोंबून जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज ह्या दोनी वाचपान अशेंच आमकां आयकोंक येता. पयल्या वाचपांत आमकां आयको येता, देव त्या लोकांक सांगता, हे जमनीक विसोय दी, रेस्ट दी ते जमनीक. जायते हे जमनीन आमकां खावंक दिलां, तर आतां थोड्या वेळार ताका
आमी विसव दिवया. दुसऱ्याच वाचमाक शुभ वर्तमानाक एक दाकाचो मळो हो आड्डो घालून भोंवतणी ताची सुरक्षा करूंक आमकां लायता. आमच्याच घरांनी आमच्या प्रॉपर्टी जायतो असो जागो आमच्या लागीं आसा आनी जायते फावटी आमी हो जागो असोच आमी पळोवंक मेळटा. ताची त्या जाग्याचो बरो इस्तेमाल करूंक व त्या जाग्यार कितें बरें तें लावंक वो झाड लावंक आयज आमकां उलो करता. कित्याक लागून काय? कित्याक फुडार आमच्या हातींत आसा. आमी पळयतात ह्या आतांच्या दिसांनी जायतें डिस्ट्रक्शन जाता, जायतें डिफॉरेस्टेशन जाता, जायते पोल्युशना वरवीं पर्यावरणांत जायतें इबाड जायत वता. आनी आयज आमकां ह्या विशया वरवीं आमकां उलो करता. आमी आमचो पर्यावरणाचो आमी सांबाळ करूंक भोव गरजेचो. कित्याक फुडले पिडीक अशेंच बरेंपण मेळोवंक भोव गरजेचें. तुमचींच भुरगीं व्हडलीं जातलीं पूण फुडारा हो पर्यावरण कसो जातलो तो आमी नकळो. जरी तर आमी आतां ताची बरे भाशेन आमी जबाबदारी घेवंक पडटली. आनी मानिवंत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी अशें आयकलां. आग्नेलाच्या जिवितांत मानिवंत आग्नेल हे परिवर्तनाचो जायतो मोग करतालो. तो ह्या देवा रचनेचो देवाची रचना म्हूण तो मानतालो आनी तो दुसऱ्याकूय शिकयतालो कशे भाशेन ही पर्यावरण कशे भाशेन आमी सांबाळूंक जाय ती. तर आयज ह्या मिसाचे भेटेन आमकिरीतपणी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमचें हें परिवर्तन बरे भाशेन सांबाळूंक आमकां शक्ती आनी आदार दी म्हूण आमी मागुया. आनी जी देवान आमकां हो अधिकार दिला ही रचनेक सांबाळ करूंक आनी जबाबदारी दिला ताका सांबाळूंक हेंच करूंक आमी ह्या मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी कांय मागणी आमी सुर्गीच्या बापाच्या हातांत घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तोकोस घेवन देवाची रचना सांबाळून प्रयत्न करून आपले पोरचेक शिकोवंक तांकां फावो ती जाणवाय शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी सुदारप करतना सृश्टीचे आड वचना जावन देवाचे रचनेचो इबाड करिनासतना देशाची खरी उदरगत करूंक फावो ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे करता तुका. रचनेचो फावो ते परी सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमी एका भिरांकूळ वातावरणांत जियेता. रचनेचो सांबाळ करपी आमचे पर्यावरणाकार राखणदार आनी हेर संस्था हो देवाचो वावर करतना तांचेर
येतल्या सगल्या वायटांचेर ते झुजूंक बापाचें बोळ आनी कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवाचे रोसणे सवे मानिवंत आग्नेलाचो खोल संबोध आसलो. ताचे भाशेन आमी देवाचे रोसणे सवे आमचो संबोध तीर करूंक आनी तिचो जोटणायेन परामोस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण पवित्र आत्म्याची सुफुर्ती आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बागेच्या फुलांमध्ये रानाच्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोने देणे. जेजूच्या काळजा सोवे बेजोय तांकारीच मोचे. जेजूच्या काळजा सोवे बेजोय तांकारीच मोचे. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पुदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलीचो उगडास दवरून समोरूंक कोत्ता तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाजूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पोदेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रोचलाय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताचे हातांत अधिकार घालाय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाकाणूक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो डोलवार तुका मान भोवमा दिता. ताचे बरोबर आमी तुजी किर्तन निरंतरी गायता. Povit, povit,
Alvarazo sorbeskotu Sorgani sonsa Luchas voi vovan Sorgani sonsa Luchas voi vovan Usurgi tu caso izor Sorves poracinavi Eta takazoi Sorves poracinavi Eta takazoi Usurgi tu caso izor बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच पुरीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रगत पातकाचे बोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कुरात भावार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुरोची वळपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा सिमाव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणी काकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुटीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुडसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची तोय कर म्हूण आमी मागता हांग परमरी देवाची मागीर सांगाती ताचो आनी ताचो पोती बागयून झुजे बागयून धरून तुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांडो दी ताच्या सांगाता
तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकमणान सोदपुदेदार बाबा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तान्ने पुड्यो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पयस सोबेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. जेजू म्हाका तुजी गोरो सुखे सोनी जशें उदो तुज्या दिव्याक बोबिजलेचे योंताक चलो ओलुबेचे तुज्या दिव्याक बोबिजलेचे योंताक चलो तुझे बोगोन म्हाका जिवी नांबोर जेजू आनी कोबी. तुझे बोगोन म्हाका जिवी नांबोर जेजू आनी कोबी. मिठांव जेजू पुना खासा pela poti pela vine katololo ruka kango vigololo purisado katololo ruka kango vigololo purisado tuझे 보고 막나 집이 나볼 지수 아니 고기 तुझे 보고 막나 집이 나볼 지수 아니 고기 미타운 지수 분나 갈사
जेजू आनी पदवी. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी दिन वासुया वाखाणुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गेच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आनीक एक पॉलिश्टन तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर उपवट बेडसांवां घालची म्हूण आमची काल ती मागणी. कांय कळोवण्यो तुमच्या किरीत इंतेसांवां पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांक दिवंक जाता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रीक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत तुमकां मेळटली. आमचे पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंकपाक आनी कारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत येवन मेवचें. मानवंत आग्नेलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी दिणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन करूंक जाय. जायते स्वयंभावरती ओजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट. पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. दर वर्सा भाशेन इश्टानो बॅन स्टँडांत आमी मानवंत आग्नेलाचे फ्री कॅलेंडर दवरल्यात. ते तुमी व्हरचे. ह्या वर्साक तातूंत आमी मानवंत आग्नेलाचे जिविताची लिफलेट घातल्या. ती तुमी वाचची आनी कितें भाशेन तुमच्या घरांनी तुमी तो तेज कोत्ता तेन्ना ते मागणें करात आनी मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच ताचो मान मेळोवंक मागात. पाद्र आग्नेलाच्या जिवितार लागू जातल्यो वस्तू म्युजियम आमच्या इगोर्जेंत रुमांत तयार केल्लो आसा. मागता तो आत्मीक नोंदणेन आनी दैनीक मनान तुमी अणभव घेवचो. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. पिलारचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी वचून जेजूचे शिव वर्तमान पुरगोडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखोवन केल्या. मागता त्यो तुमी बरी भाशेन पळोवंक आनी अणभवूंक. नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं फाल्यां 10:30 वरांचे मिसार किरीत पिडेवंतांचे पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांत कोणूय पिडांत आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. व्हीलचॅराची सवलती आसतली. तशेंच फाल्यां नोव्हेंबराचे 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेजींतली ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत चलयतले. तुमी हे बरे वावराक आदार दितले म्हूण आमी रावता. अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमचे मिस भेटोवंक कशें वांटो घेवचो हांची माहिती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकरें घेवंक, तुमची भोगती गिन्यान वाडोवंक आमचे पुस्तक शाळांत ते विक्रेक मेळटा. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो वो फुलाचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवची. मोगाडिश्टानो मानवंत आग्नेल ताचे वरवीं जायते बरेपण जायत्या जाणांनी अणभवलेलें आसा. आज प्रेसी आराउजो फातोरदातान अशें सांगूंक लायता. काजार जावन 6 वर्सां पर्यंत आमगेर भुरगे नासले. 4 मिसकॅरेज जाल्ल्यो
आमी मानिवंत आग्नेलाच्या पांयाशी येवन लालयेन मागतालीं आमकां भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण. दोतोरान तपासून सांगलें म्हाका फायब्रॉयड्स आसात देखून भुरगें जावं जल्मूंक कठीण म्हूण. घोडयेक IVF ट्रिटमेंट केल्यार जायत म्हूण. आमकां तो ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलो. आमी मानिवंत आग्नेला लागीं मागयत रावलीं. म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी आयली पूण सातोड्यांनी म्हजी HCची लेवल देंवली. दुसरी टेस्ट बरी येवंक ना. 2 दिसा म्हाका इंजेक्शन घेवंक पडटालें. तशेंच कॉन्स्टिपेशन आनी ब्लिडींग सुरू जाल्लें. LTF लेवल वाडलें. डिस्चार्ज वचूंक लागलें. हें सगळें पळोवन दोतोरान सांगलें ही प्रेग्नन्सी उरची ना, नातूर प्रीमॅच्युअर भुरगें जल्मोंक शकता म्हूण. हे सगळ्या संकटांनी आमी मानिवंत आग्नेलाशी मागत रावलीं. म्हजो मामी डॅडी आमचे पासत मागतालीं. 9व्या म्हयन्यांत म्हजी ECGचेर NST फ्लॅट दिसूंक लागलें. आमी देवाचेर बावार दवरून मागत रावलीं. शेकी त्रास नासतना म्हजी सर्जरी जाली आनी आमगेर बाबा जल्मलो. आतां सगळें बरें आसा. हे सगळ्या संकश्टांतलीं मानिवंत आग्नेलान म्हाका निवारली देखून देवाक आर्गां दिता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांतोचो मान फावो जावंक मागता. होय मोगाळ इश्टानो, बावार्थान केलेले मागणे आनी बावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. आयज आमची मागणी, आमची इंतेसांवां, आमचे प्रश्न आमच्या जिवितांत आयिल्लीं दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसतना पयली स्वतेर आमचो भावार्थ जागोवया. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुमच्या भावार्थांतल्यान तुमकां तारण मेळटलें. ह्याच बरोवशान आमचो भावार्थ जागोवया आनी आमची इंतेसांवां मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी आमचे पासत मागतना जायत्या जाणांनी मागूंक लायलां तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तर इश्टानो, ही सगळीं इंतेसांवां एकठांय करुया आनी हे वेळार आमी सगळीं उबी रावून मानिवंत आग्नेलाच्या नव्यानांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गेंच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवन पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मी सोमतोच पिरावंताचेर आशिर्वाद इगोर्जेंत आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाबू
आमकां सायबाबो थाकलो तुजी आनी ओगोनी पदवी दया करून पदेशाची दियानी आमकां ओनो गोया शाराचो पाद्री आग्नेलू आमचो दिवन मानता